नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव सुमिता कुंकळकार. आयच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां बरी पळयात ताच्यो हेडलायन्स. IAS अधिकारी डॉक्टर लेविन्सन मार्टिन हांची प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अध्यक्षपदाचेर नेमणूक. कार्मिक खात्यान आदेश केलो जारी. अनमोड राष्ट्रीय महामार्ग दुरुस्त करपाक आनीकूय 2 म्हयन्याच्या मुजतीची केल्या मागणी. संबंधित अधिकाऱ्याची म्हायती. 2 जुलय 2025 दिसा राष्ट्रीय महामार्ग कोसळपाची घडिल्ली घडणूक. चौथीच्या 5 दिसांत राज्यातल्या 352 शेतकऱ्यांनी महामंडळाक 81.40 टन भाजयेची केल्ली पुरवण. शेतकऱ्यांक 23 लाखांचो फायदो. अंदू वर्सा चड भाजयेची जाल्या विक्री, सांगता व्यवस्थापकी संचालक चंद्रहास देसाय. जबरदस्ती न्हय जाल्यार कमिटी आनी सगळ्यांची मान्यताय घेवनूच मोडला मशिदीचो कंपाऊंड. मशिदीच्या सेक्रेटरीन केल्ले आरोप दिकाबूल करपी आसा. मुस्लीम भावांचो दावो. फाटल्या 2-3 वर्सांक चोरयेक गेले 50 फोन पुलिशेन काडले सोदून काडिल्ले फोन मूळ मालकाक दिले परत. उत्तर गोंय पुलिशेन ऑपरेशन फ्लश आउट मोहिमे खाला 17.63 लाखांचो ड्रग्स केलो जप्त. गुळे वखदा तस्करी प्रकरणात 7 जाणांक केली अटक. बेकायदेशीर राबितो केल्ल्या ब्रिटीश नागरिकांकूय घेतले ताब्यांत. आता पळयात खबरो विस्तारांत. गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अध्यक्षपदाचेर IAS अधिकारी डॉक्टर लेविन्सन मार्टिन्स हांची नेमणूक जाल्या. राज्य सरकारान तांची ह्या पदाचेर नेमणूक केल्या. हे विशीं कार्मिक खात्यान आदेश जारी केलो. फुडली 3 वर्सां हो पदभार ते सांबाळटले खंय. राज्य सरकाराच्या सेवेत आसतना मार्टिन्स हांणी ह्या पदा खातीर अर्ज केल्ल्याचें कळटा. सध्या ते कामगार आयुक्त म्हणून वावुरताले. हे विशीं गोमंतकाचे मुख्य प्रतिनिधी अवित बगळे हांणी अदीक म्हायती दिल्या. गोंय सरकारान अखेर 7 म्हयने उपरांत गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ म्हटल्यार गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो चेअरमॅन म्हणून गोंयकार IAS अधिकारी डॉक्टर लेविन्सन मार्टिन्स हांची नियुक्ती काल केल्या. डॉक्टर लेविन्सन मार्टिन्स हो स्ट्रिक्ट ऑफिसर. ताका लागून आमकां आतां अशी आस्त बाळगूं येता की गोंयचें जें प्रदूषण आसा, विशेषतः नॉयज पोल्युशन जें आसा, ताची लिमिट्स आतां एक्सीड जावची ना अशी आमी आस्त बाळगूं येता. लेविन्सन मार्टिन्स हो कामाचेर प्रेम करपी असो अधिकारी. तो जेन्ना वेस्ट मॅनेजमेंटाचो डायरेक्टर आशिल्लो, सायन्स एंड टॅक्नॉलॉजीचो जेन्ना डायरेक्टर आशिल्लो, तेणी त्या विशयार PhD केली. ताका हांगा लागींच्या खंयच्याय युनिवर्सिटीन गायड मेळूंक ना म्हणून तो जयपूर गेलो आनी जयपूर ताका गायड मेळ्ळो आनी ताणें गार्बेज मॅनेजमेंटांतली PhD घेतली. आतां एक प्रश्न असो येता की 6-7 म्हयन्यां पयलीं पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो जो चेअरमॅन आसलो महेश पाटील, ताचो टेन्युअर सोंपिल्लो. मेंबर सेक्रेटरीचो टेन्युअर सोंपिल्लो, बोर्डाचो टेन्युअर सोंपिल्लो. ताका थोडे करून आयज करता फाल्यां करता करून कांय टेप एक्सटेंशन मेळ्ळें आनी मागीर तो बोर्ड तांकां डिजॉल्व करचो पडलो आनी ताचो एडिशनल जो चार्ज आशिल्लो तो IASच आनी त्या खात्याचो सेक्रेटरी अरुण कुमार मिश्रा कडेन चेअरमॅन पदाचो ताबो दिलो. मेंबर सेक्रेटरी पदाचो ताबो त्याच मंडळाचो सिनियर एनवायरमेंट इंजिनियर संजीव जोगळेकर हांच्या कडेन दिलो. सरकाराक जर एक खबर आसलें की बोर्डाचो जर टेन्युअर सोंपलेलो आहा जाल्यार तेंच्यांनी अध्यक्ष वा मेंबर सेक्रेटरी हे नेमपा खातीर हालचाली कित्याक करूंक ना असो एक प्रश्न येता. तेंच्यांनी जायराती दिल्यारूय आतां 6 म्हयने जाले. लेविन्सन मार्टिन्साची नियुक्ती जातली म्हणून मिडियांतल्यान गेले 3 म्हयने खबरां येतात. मेंबर सेक्रेटरी पदाचे डॉक्टर गीता नागवेकर जे आता स्पोर्ट्स जे आसा प्राधिकरण गोवा स्टेट स्पोर्ट्स हे ताचे ते एक्झिक्युटीव डायरेक्टर आसा, ते थंय वयतले पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे मेंबर सेक्रेटरी म्हणूनय गेले 2 म्हयने मिडियांतल्यान बातम्यो येतात. पूण कितेंच जालें ना अजून. लोकायुक्ताचें जें पद आसा गोंय सरकारान जें तयार केल्लें, व्हडलो एक बोळो जाल्लो, करप्शनाचेर बडी मारपा ती लोकायुक्त आसपाक जाय, ते पदय न्यायमूर्ती अंबादास जोशी हांचो टेन्युअर सोंपल्या पर्यंत गेले वर्सभर रिक्त आसा. सरकारान पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो चेअरमॅन नेमलो, पूण बोर्ड खंय आसा? बोर्ड अजून नोटिफाय जावंक ना. अनमोड राष्ट्रीय महामार्ग दुरुस्त करपाक परतून 2 म्हयन्याच्या मुजतीची मागणी संबंधित अधिकाऱ्यान केल्ली. मात ह्या मुजतीक ऑल गोवा लॉरी असोसिएशनाचे अध्यक्ष श्रीकांत चारीन खर विरोध केलो.
अनमोल राष्ट्रीय महामार्ग आनीकूय 2 म्हयन्यां खातीर बंद दवरलो जाल्यार वेवसायांत लुकसाण जातलें अशें तांचें म्हणणें. पळयात पुराय बातमी. 2 जुलै 2025 ह्या दिसा उटंगाराच्या पावसा लागून अनमोल राष्ट्रीय महामार्ग कोसळपाची घडणूक घडिल्ली. उपरांत अवजड वाहनां लागून येरादारी बंद केल्ली आनी चोर्ला घाटा वयल्यान कारवार रस्त्याचेर येरादारी वळयल्ली. 2 म्हयने जावन लेगीत रस्त्याचें काम पुराय जावंक नाशिल्ल्यान आनीकूय 2 म्हयन्याची मुजत रस्तो दुरुस्ती खातीर संबंदीत अधिकाऱ्यान मागणी केल्ली. मात ह्या मागणेची ऑल गोवा लॉरी असोसिएशनान खर विरोध केला. अनमोल राष्ट्रीय महामार्ग आनीकूय 2 म्हयन्यां खातीर बंद दवरिल्लो जाल्यार वेवसायांत व्हड लुकसाण सोंसचें पडटलें. देखून संबंदीत अधिकाऱ्यान ह्या प्रकारान लक्ष घालून बेगोबेग प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी ऑल गोवा लॉरी असोसिएशनाचे अध्यक्ष श्रीकांत च्यारी हांणी केला. 9/25 म्हळ्यार 60 दिसांचो जो टायमींग सांगलेलो नोटिफिकेशना प्रमाणे तो आयज कंप्लीट जाता. पण आमच्या कानार अशें पडलां की हो जो पिरियड जो आसा तो आनीक 2 म्हयने एक्सटेंड करपा खातीर PWDच्या कॉन्ट्रॅक्टरान रिक्वेस्ट केल्ली आसा आनी तेजी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करून सावथ गोवा कलेक्टर हे 2 म्हयन्या खातीर नोटिफिकेशन एक्सटेंड करपाक शकता. तेन्ना एज अ एसोसिएशन आमचे ह्या गोष्टीक हे जे नोटिफिकेशन एक्सटेंड करपाचें आसा ताका एक स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन आसा. कित्याक काय म्हणल्यार आयज लोकांची परिस्थिती अशी आसा, ह्या गाडयेचे हेवी कमर्शियल व्हेकल ज्यो गाडयो आसा ह्या गाडयांचो धंदो ऑलमोस्ट डेंजरान आसा, लॉसान आसा. आनी आमकां जे डायवर्शन दिल्लें आसा, जे वाया येल्लापूर कारवार जे डायवर्शन दिल्लें आसा, हें डायवर्शन आमकां वायबल जायना. आमकां डिझल हितून एक्स्ट्रा लागता. भाडी जी दिल्ली आसा ती भाडी आमची वाडलेली ना. तेन्ना आमकां हें काम एकदम परवडना जालां आनी धंदो आमचो लॉसान गेल्लो आसा. आयज अशी परिस्थिती आसा की बँको रिकवरी खातीर फाटीक लागलेली आसा. थोड्या जाणांक रेपो करपाकूय गाडयांची नोटीसी येयल्ली आसा. तेन्ना अशेंच जर कंडिशन उरलें आनी हें एक्सटेंशन 2 म्हयने जर वाडलें जाल्यार म्हाका दिसता खुबशे जाणांच्यो गाडयो बँक रेपो करून सीज करतल्यो आनी तेंच्या यार्डान पावयतल्यो. आनी जे लायवलीहूड लोकांचें आसा, जे ह्या गाडयांचेर डिपेंडंट लोकांचें, तें लायवलीहूड खंय तरी ना जातलें. तेन्ना सावथ गोवा कलेक्टराक रिक्वेस्ट आसा की तेंच्यांनी हेजेर मातशें लक्ष घालचें आनी हो रस्तो जो आसा पळय न्ही हो बेगींतले बेगीन हेवी कमर्शियल गाडयां खातीर ओपन करचो. राष्ट्रीय महामार्ग जुलयाच्या 2 तारखेक कोसळ्ळेलो आनी आतां लागले सप्टेंबर 2 तारीख. जवळ जवळ 2 म्हयने जालो की हे रस्त्याचें काम अर्दवटूच आसा. अजून मेरेन कांयच जायना, कामाक गती मेळना. जेन्ना आमी हे संदर्भान PWDचे जे आसा ताका सत्तेन बोलय ताका आमी विचारलें की काम अशें स्लो कितें आसा, काम कितें बंद आसा काय. तेणी सांगलें की मिनिस्ट्रीन आमी फायनान्सा खातीर एप्रुवल धाडलेलें आसा, तेन्ना अजून कांय जालें ना. तेन्ना थोडे आनी एक थोडो टायम वयतलो अशें तेणी सांगलें आसा. पूण अशें आयकूं येता की तेंच्यांनी PWDंतल्यान एक्सटेंशन मागलां म्हणून की हेवी जे व्हेकल्स आसा, ज्यो गाडयो हांगा 2 म्हयने पयलीं बंद केल्ल्यो, की 2 म्हयने जेन्ना कोसळ्ळे तेन्नाच्यान बंद केल्ल्यो, त्या दिसासून आज पर्यंत गाडी बंद आसा. पूण तेंच्यांनी आनी एक 2 म्हयन्या खातीर एक्सटेंशन मागलेलें आसा की हेवी व्हेकल्स एवढेन सोडची न्हू म्हणून अशी तेंच्यांनी लेटर केल्ली आसा. पूण जेन्ना अवजड वाहनाची जे मालक आसा तांकां कारवारचे मार्गे वयची पडटा आनी मोठ्या प्रमाणान तांकां इंधन डिझला खातीर तांकां लॉस जाता. आनी तेंच्यांनी पयलीं सांगलें आसा, तेंच्यांनी लेटर केल्ली आसा, डेप्युटी कलेक्टरांकूय बी लेटर केल्ली आसा तेणी गोंयान, की आमकां जाता तितलो मार्ग हो अनमोल मार्ग बेगीन चालू करचो म्हणून. पूण आजून मेरेन हें कामूच जालें ना आनी आजून मेरेन काम जालें न कारणान तेंच्यांनी एक्सटेंशन मागलेलें आसा PWDन. ताका लागून परत आनी एक 2 म्हयने तांकां हांगा ह्या रस्त्याचेर बंदी येवंक शकता अवजड वाहनाक अशें सांगलेलें आसा. आतां PWDन जेन्ना डेप्युटी कलेक्टर जावं बाकीचे जे ऑफिसांनी तेणी लेटर केला की आनी हे कामा खातीर मिनिस्ट्रीच्यान जो पर्यंत फायनान्शियल अप्रुवल पास जायना तो पर्यंत हें काम संत गतीन चालू आसतलें. पूण आजून मेरेन आनी कांयच काम चालू ना. गोमंतक TV खातीर अनमोलच्यान एकनाथ खेडेकर. जबरदस्तीन न्हय जाल्यार कमिटी आनी सगळ्यांचे मान्यताये प्रमाणूच पर्यायी गेटीक लागून मशिदीचे कंपाऊंड मोडला असो दावो दिवचलच्या आझाद जामा मशिदाच्या अध्यक्षा सयत मुस्लीम भावांनी केला. मशिदीच्या सेक्रेटरीन केल्ले आरोप दिक्काबूल करपी आसा अशेंय मुस्लीम भावांनी म्हणलां. रस्तो रुंदीकरण कामा खाला बांदिल्लो दिवचलच्या मुस्लीम वाड्यावयल्या मशिदाचो कंपाऊंड जबरदस्तीन मोडला असो दावो मशिदीचो सेक्रेटरी बाला खान गौरी हांणी पत्रकार परिशदेंत केल्लो. ते फाटभुंयेर मंगळारा राती मशिदीच्या अध्यक्षा सयत मुस्लीम भावांनी पत्रकार परिशद घेवन सचिवाचेर फोग काडलो.
जबरदस्ती न्हय जाल्यार कमिटी आनी सगळ्यांचे मान्यताये प्रमाण पर्यायी गेटीक लागून मशिदीचो कंपाऊंड मोडला असो दावो दिवचलच्या आझाद जामा मशिदीच्या अध्यक्षा सईद मुस्लिम भावांनी केला. मशिदीच्या सचिवान केल्ले आरोप दिकाबूल करपी आसा अशें तांचें म्हणणें. आणि ही जी गेटाचो जो इशू आसा आमी कमिटी मेंबर्सांनी रेझोल्युशन पास केल्लें आसा, मिटींग कॉल आउट करून सगळ्या गांवाचे रिक्वेस्टार की ही गेट जाय आणि तेच्या मागीरूच ही मोडल्या गेट. तो कितें एलिगेशन्स लायता पळय ते कंप्लिटली रॉंग आसा आणि तेणें जे कितें केल्लें आसा पळय, आमचो फंड यूज केला, तेणें आमचो अकाउंट जो आसा तो सांगिनासतना, ना गांववाल्यांक सांगिनासतना, ना कमिटी मेंबराक सांगिनासतना तेणें जो ट्रान्सफर केला. पयली कमिटीन जो आशिल्लो तेणें नवी सोसायटी फॉर्म करून तोच पोस्ट आपूण तेणें ट्रान्सफर करून घेतला. ना तेणें इलेक्शन कंडक्ट केला, ना तेणें गांववाल्यांक कॉन्फिडन्सान घेतला, जनरल बॉडी मिटिंगान अप्रुवल घेवंक ना. आयज ताका 6 वर्सां जालीं तो हो पोस्ट सोडपाक पळयना. आयज 6 वर्सां तो पोस्ट कसोच सोडपाक पळयना. ताका ती खुर्चेची खूब आस जाल्ली आसा आनी तो खंयसरूय गेला तेणें हेंच काम केल्लें आसा. सगळे डिसोलीन सगळ्यांक खबर आसा हो कसो डिवायड एंड रूल करता. आयज हो गांववाल्या खातीर एक व्हडलो आमकां खतरा जाल्लो आसा, जो हो स्टेट फॉरवर्ड जो मिडियान सांगता लॉ एंड ऑर्डर करतले म्हणून. हेजेर कडक कारवाई करपाची गरज आसा. बेगींतल्या बेगीन हेजेर कडक कारवाई करपाची गरज आसा. पण बाय फोर्स कांयच म्हणूंक ना. प्रेसिडंट त्या दिसा वांगडा आशिल्लो. रेझोल्युशन आसा, कमिटी मेंबर्स आमी सगळे बसून हे आमी रेझोल्युशन तेजें पास केल्लें आसा. कमिटी मेंबरांनी घेतले ही डिसिजन. गांववाल्याचो रिक्वेस्ट आशिल्लो, आयज जे सगळे गांववाले हांगा आसा, गांववाल्यांचो रिक्वेस्ट आशिल्लो तो जाय. आनी सगळ्यान मेन गजाल म्हणजे सेफ्टी पर्पज 2 गेट ही जायच. तो कोणूच डिनाय करूं शकना की दुसरी गेट लागा, कित्याक की पब्लीक गॅदरींग जाता हांगा, पब्लीक चड आसता हांगा. जेन्ना पब्लीक चड आसता तेन्ना 2 एक्झीट अशें जायच पडटा. आमच्या सेक्रेटरीन प्रेस कॉन्फरन्स घेवन आनी कितें आमगेर एलिगेशन लायिल्लें आसा आनी तेणी आमकां सांगनासतना कॉन्फिडन्स प्रेजिडेंट घेनासतना तेणी खूब कामां केला. हेजे फाटलो रिकॉर्ड पळयशी जाल्यार तेणी कांयच आमकां इन्फॉर्मेशन दिवना आनी म्हाका कॉन्फिडन्स घेनासतना तेंच्यांनी कामां केला आनी म्हाका सांगनासतना. हांव ते कमिटी बरोबर आसा पण तेंच्या वांगडा हांव सेपरेट म्हाका गांव जाय, हांव गांवा वांगडा आसतलो आनी गांव कितें सांगता हांव गांव हे करतलो. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान तुकाराम सावंत. पणजे, हंजूण आणि कळंगूट वाठारांतल्यान चोरयेक गेल्ले सुमार 50 मोबायल फोन पुलिशेन सोदून काडले. सद्याक 4 जाणांक आपून तांचे फोन दिल्यात. उरिल्ले फोन त्या लोकांक कुरियराच्या माध्यमांतल्यान धाडून दितले म्हणून आयजीपी केशव राम चौरासिया हांणी सांगले. हे 50 मोबायल चोरयेक गेल्ले आणि ते सेकंड हँड म्हणून दुकानांनी विकिल्ले. फोन चोरयेक गेल्ल्याची कागाळ मोबायल धन्यांनी पणजे, हंजूण आणि कळंगूट पुलीस स्टेशनांनी केल्ली. ह्या फोनांचो IMEI नंबर ट्रॅकिंगेचेर घातिल्लो. चोरां कडल्यान घेतिल्ले फोन दुकानदारांनी विकपाक काडले तेन्ना ते एक्टिवेट केले. फोन एक्टिवेट जाल्ल्यान पुलिसांक तांचें लोकेशन कळ्ळें आनी पुलिसांनी हे फोन CEIR पोर्टलाच्या माध्यमांतल्यान सोदून काडले. सद्याक 4 जाणांक तांचे फोन परते दिल्यात. उरिल्ल्यांक तांचे फोन कुरियर करतले म्हणून पुलीस सांगतात. 2025 में ये 50 के आसपास से मोबाइल फोन जो कि लॉस्ट और स्टोलन रिपोर्ट हुए थे उनको रिकवर किया और जो हमारी टीम है इन्होंने बहुत अच्छा काम किया. ये इसी तरह से आगे काम करते रहेंगे. एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि ये जो ज़्यादातर फ़ोन रिकवर हुए हैं ये सेकंड हैंड जो शॉप्स से हैं वहाँ से रिकवर हुए हैं. तो कई बार ऐसा होता है कि जो मिसिंग फ़ोन होते हैं या जो है जो चोरी हो जाते हैं वो कहीं ना कहीं जाकर के बेचे जाते हैं और फिर बाद में जो है ये इनको जो है गलत हाथों में पड़ने की संभावना रहती है. तो कभी भी अगर जो है इस तरह से जो है आप सेकंड हैंड मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए जाते हैं तो IMEI को एक बार ज़रूर जो है उसको चेक करें. DOT का प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से पहले एक बार वेरीफाई कर लें, उसके बाद में इसको जो है खरीदें. अदरवाइज जो है कई बार ऐसा होता है कि वो चोरी का मोबाइल होता है, दुकान पर बेच दिया जाता है और उसके बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है IMEI की हेल्प से और बाद में मोबाइल रिकवर होता है. तो इससे जो है आपका फिर बाद में चूँकि वो स्टोलन प्रॉपर्टी होती है और वो मोबाइल फिर जो है पुलिस रिकवर करती है तो आपको उसमें लॉस होने की संभावना रहती है. तो मेरा ये आपके माध्यम से ये निवेदन है. हम ये ड्राइव आगे भी चलाते रहेंगे
और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस तरह के जो है जो मिसिंग और ये जो है थेफ्ट वाले मोबाइल फोन्स हैं इनको हम रिकवर करें और पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनको जो है उपलब्ध करें। We have been tracing the stolen or lost mobile phones in last 4-5 months. CEIR portal is a portal जहाँ पे public भी अपना stolen property, stolen mobile phone या lost mobile phone को report कर सकती है and उसके through portal के back end से वो mobile number का जो IMEI है वो block हो जाता है ताकि वो आगे उसको use ना कर पाए। और उसके बाद कभी उसमें कोई SIM कार्ड डालता है तो पुलिस को अलर्ट आ जाता है, हम लोगों को अलर्ट आ जाता है जहाँ से वो स्टोलन रिपोर्ट हुआ था या फिर लॉस्ट रिपोर्ट हुआ था, वहाँ कंसर्न पुलिस स्टेशन को अलर्ट आ जाता है कि कोई उसको चलाने की कोशिश कर रहा है। तो ऑन दैट बेसिस हम लोग उसको ट्रेस कर सकते हैं और उसके बाद जब एक बार ट्रेस हो जाता है तो वी कैन मेक अ रिक्वेस्ट टू रीएक्टिवेट द IMEI। तो एक बार अब जो मोबाइल फोन जो लॉस्ट हो गया था उस IMEI को हम रीएक्टिवेट भी करा सकते हैं। तो जैसे सारे फोन अभी इनएक्टिवेटेड हैं बट इसको चालू करा के पब्लिक को वापस। So idea is कि पुलिस बैक एंड बहुत सारे काम करती रहती है, उसमें वन ऑफ वर्क इज दिस रिकवरी ऑफ स्टोलन और लॉस्ट मोबाइल फोन्स और उसमें CEIR पोर्टल हैज बीन वेरी हेल्पफुल। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। उत्तर गोंय पुलिशेन ऑपरेशन फ्लश आउट मोहिमे खाला गोळेवखदा तस्करी आनी बेकायदेशीरपणान राबितो केल्ल्या विदेशी नागरिकांचेर कारवाय केल्या। गेल्या महिन्यात गोंय पुलिशेच्या गोळेवखदा विरोधी पंगडान वट्ट 17.63 लाखांचो ड्रग्ज जप्त केला। या प्रकरणात 5 पोलीस स्टेशनांचेर 7 गुन्यांवय नोंद केल्यात। पळयात पुराय बातमी। ऑपरेशन फ्लश आउट मोहिमेखाला उत्तर गोंय पुलिशेन गवळे वखदांची तस्करी आनी बेकायदेशीरपणान राबितो केल्ल्या विदेशी नागरिकांचेर कारवाय केल्या। हणजूण पुलिशेन नायजेरिया नागरिकाकडल्यान 1.80 लाख रुपयाचो 18.10 ग्रॅम कोकेन जप्त केलो। तशेंच योग्य कागदपत्रां नासतना मुजती भायर गोंयांत बेकायदेशीरपणान राबितो केल्ल्या एका ब्रिटीश नागरिका आड गुन्यांव नोंद केला। ऑगस्ट महिन्यात NDPS कायद्याखाला 5 पोलीस स्टेशनाचेर 7 गुन्यांव नोंद केल्यात। हणजूण पोलीस स्टेशनाचेर 2, मांद्रे पोलीस स्टेशनाचेर 2, जाल्यार पणजे, म्हापशा आनी कळंगूट पोलीस स्टेशनाचेर दरेकी 1 गुन्यांव नोंद केला। वट्ट 7 जाणांक अटक केल्या। ऑगस्ट महिन्यात उत्तर गोंय पुलिशेन जप्त केल्ले ड्रग्स 8.93 लाखाचो 9.194 किल गांजो जप्त, 6.5 लाखाचो 65 ग्रॅम हायड्रोपॉनिक गांजो जप्त, 2.40 लाखांचो 21.10 ग्रॅम कोकेन जप्त, 25,000चो 1.5 ग्रॅम एक्स्टसी जप्त। ऑगस्ट महिन्यात गवळे वखदा विरोधी पंगडान वट्ट 17.63 लाखाचो ड्रग्ज जप्त केला। उत्तर गोंयांत बेकायदेशीर ड्रग्ज वेव्हार तशेंच योग्य कागदपत्रां नासतना मुजती भायर राबितो केल्ल्या विदेशी नागरिकां आड कारवाय करपा खातीर पुलीस ही फ्लश आउट मोहीम सुरू दवरतले खंय। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। कर्नाटक, केरळ आणि तामिळनाडू या 3 राज्यांतल्यान दर दिसा गोंयांत सुमार 60,000 नाल्ल आयात करतात। तशेंच गोंयच्या शेतकारांकडल्यान 40,000 नाल्ल विकते घेतात, अशी माहिती शेतकी खात्याचो संचालक संदीप फळदेसाय हांणी दिल्या। गोंयकारांच्या जेवणातलो म्हत्वाचो घटक आशिल्ल्या नाल्लाचे उत्पादन वेगवेगळ्या कारणांक लागून देवत आसा। ते खातीर गोंयकारांक भायल्या राज्यांतल्या नाल्लाचेर निबून रावपाची पाळी आयल्या। हेर राज्यांतल्यान नाल्ल आयात जाता ताका लागून गोंयांत आतां नाल्लाचे दर तेंगशेर पावल्यात। नाल्ल म्हारग जाल्ल्यान सर्वसामान्य मनशाच्या बोल्साक कातर लागता। हे विशीं शेतकी खात्याचो संचालक संदीप फळदेसायक विचारल्यार तांणी सांगले की राज्यांत दर दिसा कर्नाटक, केरळ आनी तामिळनाडूंतल्यान सुमार 60,000 नाल्ल आयात करतात, जाल्यार 40,000 नाल्ल गोंयच्या शेतकऱ्यांकडल्यान विकते घेतात। अंडर कोकोनट ही खंयच कमी जाले कडेन ना, उलट कोकोनटाच्या अंडर जी एरिया आसा गोंयांत ती वाडले कडेन आसा। आमी जर फाटल्या वर्साचो थोड्या वर्सांचो जर नियाळ जर घेतलो जाल्यार आमी पळयता की एरिया अंडर कोकोनट जी आसा ती तशी कमी जाले कडेन ना, इनफॅक्ट एरिया अंडर कोकोनट खूब वाडले कडेन आसा। आमी जर पळयले जाल्यार नंबर ऑफ हाऊजीस जे आसा गोंयांत ते खूब प्रमाणांत मोठ्या प्रमाणांत वाडले कडेन आसा। आनी गोंयकार जेन्ना आसा ते आमी जर नवीन जर घर बांदले जाल्यार आमच्या घर भोंवतणी आमी कमीत कमी एक 5 ते 10 माड लायता। आनी फाटले थोड्या वर्सांचे जर आमी पळयलो ट्रेंड जर पळयलो जाल्यार नंबर ऑफ हाऊजीस गोंयांत खूब वाडले कडेन आसा आनी जाका लागून सरावंडींग एरियाक कोकोनट प्लांटेशन केल्ले कारणान नंबर ऑफ ट्रीज, नंबर ऑफ प्लांट्स जे आसा ते गोंयांत खूब मोठ्या प्रमाणांत वाडले कडेन आसा। फाटली 4-5 वर्सांचो जर आमी जर आढावो जर घेतलो जाल्यार आमचे गोंयांत सादारण 40 ते 50 लाख ट्युरिस्ट विजीट करतात
आता हे ट्युरिस्ट जे येता पळय ते आमच्या गोंयची शीतकडी खातीरच म्हणजे जे जितले ट्युरिस्ट येतात ते ऑटोमॅटिकली शीतकडी खाता. सो ह्या ट्युरिस्टांक कॅटर करपा खातीरय बी आमकां तितलोच कोकोनट नाल्ल जो आसा तो गोंयकाराक लागता. आमची हॉटेल इंडस्ट्री आसा तितल्या त्या हॉटेल इंडस्ट्रीक बी ह्या इतले ट्युरिस्टांक कॅटर करपा खातीर आमकां नाल्ल लागता. सो जेन्ना आमचें प्रोडक्शन कमी जालां अशें आमी म्हणूंक शकना. प्रोडक्शन हें आसाच, ऑफकोर्स थोड्या प्रमाणात कमी जाला कित्याक तो वांदराचो जो पळय हें आसा इश्यू आसा ताका कमी जाला ना अशें म्हणना. पूण हे जे पळय एक्स्ट्रा ट्युरिस्ट येता भायले लोक येता तांकां कॅटर करपा खातीर आमकां नाल्ल लागता. आनी हो नाल्ल जो आसा तो आमी शेजारच्या राज्यांतल्यान म्हळ्यार कर्नाटका, केरळ आनी तामिळनाडू या 3 स्टेटींतल्यान आमी हो नाल्ल आमकां इम्पोर्ट करचो पडटा. चवथीच्या फाटभुंयेर फलोत्पादन महामंडळान कमी दरात नाल्ल विक्री केल्ल्यान सर्वसामान्य लोकांक मातशी थाकाय मेळ्ळी. फाटल्या 12-13 दिसांनी महामंडळान 75,000 नाल्ल विकल्यात अशी माहिती फलोत्पादन महामंडळाचो अध्यक्ष प्रेमेन शेट हांणी दिली. तशेंच नाल्लाचे वाडटे दर लक्षात घेवन ही सुविधा कायम दवरपाचो विचार आशिल्ल्याचे तांणी सांगले. खूप अशे प्रतिसाद येयलो लोकां कडसून की आमकां बरें तुमी सर्वीस दिली. हेका लागून आमकांय बी बरें दिसलें की आमचे खंय तरी कामाचो मोबदलो लोकांक पब्लिकाक मेळ्ळो म्हणून. आनी अशे तरेची जर सेवा लोकांक जर जायी आमच्या कडसून जाल्यार ती आमी कंटिन्यूय करूंक शकता. आमी डिसिजन घेवना कंटिन्यू करपाचें, पण आमी करूंक शकता. सरकाराच्या मान्यतेन आमी ते करूंकय शकता. तर आमकां असो अनुभव येयलो की जो नाल्ल आमी म्हणटाले की नाल्ल आमच्या गोंयचोच आमी नाल्ल आमी खाता, पण तशें बिलकूल ना. कित्याक आमकां असो अनुभव येयलो की बरो राज्यांसून आमकां सगळो नाल्ल आहा तो आवक करचो पडटा, इम्पोर्ट करचो पडटा. आनी आमच्या ह्या राज्यान जितलो पळय नाल्ल सोंपता तो चडसो नाल्ल आसता तो भायलो आसता. पूण आमी आमच्या लोकां खातीर कित्याक हे सवाय हाडून दिवचे न्हू असो एक आमच्या भितर एक विचार येयल्लो. पूण आमी विचार असो केला, हो विचार आमी कन्फर्म करून हे बिझनेस जे आसा ते आमी फ्लो आमी असो चालू दवरतले. आनी हॉर्टिकल्चराक हाडून तो आमी लोकांक कमीत कमी दरान आमी दिवपाचो प्रयत्न चालू करतले. अशी कितली रिक्वायरमेंट अशी गोंयकारांक? आमी आतां सध्या पळय विदीन द स्पॅन ऑफ 12-13 दिसाच्या भितर आमी 75,000 नाल्ल सोंपयलो. 3 लॉट हाडले, 25-25 वर्षात 3 लॉट हाडले आनी 3 लॉट सोंपले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मुंगूल गँग वॉर प्रकरणात अटक केल्ल्यामधल्या दीपक काट्टीमणीक दक्षिण गोंय जिल्लो सत्र न्यायालयान जामीन मंजूर केला. 12 ऑगस्टाक एका गटान 2 तरणाट्यांचेर कोयतो आनी तरसादीन खुनशी हल्लो केल्लो. ह्या प्रकरणात 20 परस चड जाणांक अटक केल्ले. तातूंतल्या एकल्याचो मंगळारा दक्षिण गोंय सत्र न्यायालयान जामीन मंजूर केला. On the 12th of August of this year that took place at Mungul, Kolva. There were several people arrested also in the same. We had filed an application for bail about one Deepak Kadamani. The Honourable Court was pleased to grant bail to him on conditions that 25,000 and 2 sureties may be furnished, with other certain conditions such as that he may surrender his passport, visit the police station for twice a month before till the charge sheet is filed. And passport? Passport has to be surrendered as in brief way before the court. हडफडे आणि हंजुना पंचायत वाठारांनी उटंगाराच्या पावसान रस्त्यांचेर उदक तुंबला. देखून हो प्रस्न सुटावो करपा खातीर दोनूय पंचायत वांगड्यांनी एकठांय येवन रस्त्याच्या अवतिकायेची जोड पळोवणी केली. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. गोमंतक आणि सनातन संस्था घेऊन येत आहेत सनातन गणेशोत्सव फिल्म चॅलेंज कॉन्टेस्ट. यंदाच्या गणेशोत्सवात पूजेसाठी सनातनची सात्विक उत्पादने वापरून व्हिडिओ बनवा आणि आकर्षक बक्षीस जिंकण्याची संधी मिळवा. आपल्या घरच्या गणेशोत्सवाची पारंपरिक सजावट असलेला व्हिडिओ गोमंतक टीव्हीवर पहा. स्पर्धेचे नियम आणि अटी यांचे पालन करा. स्पर्धेत सहभागी